म्हापशा बस स्टँडार फाळणीचे दिसा निमतान प्रदर्शन। मंत्री रोहन खंवटे थंयचो आमदार उपसभापती जोशुआ डिसोज प्रदर्शनाचे उक्तावणाक। सभा बांदेकर कडेन म्हाका कळून येता की ही इज गोइंग टू बी पासिंग दीस थिंग्स टू एवरी स्कूल एंड एवरी कॉलेज विच विल अलाव द स्टुडंट्स टू ऑल्सो अंडरस्टँड वॉट वॉज पार्टिशन, वॉट वॉज आमी इंडिपेंडन्स कशें मेळ्ळें, द इंडिपेंडन्स सेक्रिफायसीस कितें जाल्यो, लोकांचे सफरिंग्स कितें जाले, हे सगळें म्हाका दिसता आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान सगळ्या स्कुलांनी आनी कॉलेजींनी पावतले। आमी आयज एक्झिबिशन दवरला। इट इज फॉर अस टू अंडरस्टँड वॉट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट एंड टू एन्श्योर वी डोंट रिपीट इट इन द फ्युचर। दॅट इज ऑल द मेसेज इज अबाउट। आमी हे घडला तितूनले शिकपाचें आनी फुडें कशें वचपाचें। पणजे, फोंड्या आनी मडगांवां बीजेपीचे फाळणीवेळचे अत्याचाराचो निशेध म्हूण मूक मोर्चे। मूक मोर्चा आयज आमच्या ह्या मूक मोर्चाक आमचे भितर आमचे गोंय सरकारांतले एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदले मुखेलमंत्री आनी आमचे फोंडेचे आमदार बाबा रवी नायक आसात, तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आसात आनी त्याच बरोबर रितेश नायक आमचे नगराध्यक्ष आसात, आमचे ओबीसी कमिशनाचे चेअरमॅन आसात मनोहर आडपयकार। की आमचो भारत स्वतंत्र जाता तेन्ना कितल्याशा लोकांचे त्याग, त्या लोकांचे बलिदान हे आयच्या लोकांक भुरग्यांक कळपा खातीर हे प्रदर्शन सुद्दां आयोजीत केल्या। तेन्ना मुस्लीम लीग मागीर लेफ्टिस्ट आनी काँग्रेसचे चुकीचे धोरणाक लागून हे सगळी फाळणी जाली, पार्टिशनाक लागून ठराव जालो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।